जे आम्ही इतली वर्सां आमी जे मागताले सरकारा कडेन आनी ग्रामसभेक आमी खूबदां उलयलेले की हांगा जे जात्रेक प्रॉब्लेम जाताले ते जावंक जायना आसलें. लास्ट टायम जे आमचे इस्टेमेंट जावन तो 6 लोक मेल्लो ते 6 लोक न्हू 7 लोक मेल्लो तेच्या पयलीं आनी एक बायल मेल्लेली. टोटल 7 लोक मेल्लो तो. हें एक जालें. आतां आमी ग्रामसभेक सांगलेलें कशें गव्हर्मेंटा कडेन आमी आमची कमिटी आहा देवस्थान कमिटी दिनानाथ बाब अध्यक्ष आहा तो आमच्या सरकारा कडेन मेळ्ळो की आमचे रस्त्याक जे प्रॉब्लेम जाता जे प्रॉब्लेम आहा ते सॉर्ट आवट करचे. म्हणजे तेणें दोतोर सीएम आमचो गोंयचो सीएम जावन आसा तेणें आमकां प्रॉमीस केल्लें की आपूण रस्तो क्लियर करतलो कितें आहा रिस्ट्रिक्शन येता ती ते भशेन आज आमचें हांगा काम चालू जाल्लें आहा. तशें आमी पंचायती कडेन मागता की हें बेश्टेंच काम जाला म्हणून जायना. फुडें तेजो आमकां फायदो जावपाक जाय. एकूच कडेन काम जालां. आतां हॉटस्पॉट खूब आसा शिरगांव. एक हांगा एक कित्याक हांगा पळय एनसीडी इश्यू म्हण हांगा आमकां भर घेतलेलो गव्हर्मेंटान की हांगा ते इस्टेमेंट जाल्ले चडशे की हांगा दुरी बांदलेलो कोणी तरी आनी तेका आतां काम चालू आमचें मोडपाचो. तशें हांव दोळा कडेन आतां फुडले जात्रेक तशें आनी इस्टेमेंट परते जावंक जायना. तशें हांव दोळा कडेन मागता आनी भक्तां कडेन मागता की फुडली जात्रा जी येतली बरे भशेन आपूण कंट्रोल करचें आनी कशें इश्यू आहा ते गव्हर्मेंटान आमचो सगळो सॉर्ट आवट करचो जाता ते बेगीन.